Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. आसाम, वेस्ट बेंगाल आणि पोंडिचेरी सुद्धा NDAचे सरकार येता त्या खातीर सगळ्यात पयली हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आमचे पार्टीचे अमित भाई शाह, तशेंच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी, आमचे स्थानिक नेतृत्व वेस्ट बेंगाल आणि आसामातले जो मुख्यमंत्री हांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. नक्कीच लोकांनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर विश्वास दवरला आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी खातीर NDA खातीर वोटिंग केला. कारण पयले फावटी आमी पळयता की वेस्ट बेंगालात NDAचे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मोदीजींच्या नेतृत्वा खाली येता. ही प्रचंड मेहनत आणि त्याचबरोबर तांणी ज्या तरेन केल्ली मांडावळ आसा, मॅनेजमेंट आसा, ताजें सगळें हें फळ आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या विकासाचो जरूरत आसा आणि त्याच बरोबर चैत जें आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटा. वेस्ट बेंगलाक अनेक वर्सां ममता दिदीचें थंय मुख्यमंत्री म्हणून तिणें काम करतना जी एरोगन्सी आसतली, थंयचें घुसपेट आसतलें, त्याच बरोबर यंग जनरेशनाक तांची तें आशिल्ली नाराजी, अपीजमेंट आसतलें, हे सगळे जे विशय आसा ते सगळे विशय लोकांचे हातूंत भितर खतखत्ताले. पोंडिचेरी, तामिळनाडू, केरला, आसाम आनी वेस्ट बेंगॉल सबंद देशभराचें लक्ष जें आशिल्लें तें वेस्ट बेंगॉलाचेर. सगळे कडेन खबर आसली की आसामाक परत रिपीट जातलें, पुडुचेरी रिपीट जातलें, केरला आमचें सुरवात जातली, तामिळनाडूकूय बरी सुरवात जातली आनी सगळ्यांक दिसतालें की वेस्ट बेंगॉल कितें. ज्या तरेन आमचे लिडर जे आसात ते सांगताले की भारतीय जनता पार्टी वील वीन दीस इलेक्शन इन वेस्ट बेंगॉल, ते जर पळयलें आसत जाल्यार एक बऱ्या तरेचो निकाल वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी दिल्लो आसा आनी तेचें संपूर्ण क्रेडीट जें आसा आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या देशाची धुरा सांबाळटात, देश फुडें व्हरपाक म्हणून काम करतात, त्या तरेचो विश्वास जो आसा हो लोकांक विश्वास दिशिल्लो आसा आनी म्हणून वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी परत एक पयले वेळाचेर इतल्या बहुमतान निकाल दिवपाचें काम केलें. पश्चिम बंगालात बीजेपीचे सरकार सत्तेर आयिल्ल्यान आता घुसखोरी बंद जातली म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. नरेंद्र मोदीजीन म्हटलेलें की ह्या देशाच्या धर्तीचेर, ह्या देशाच्या मतदानाचेर हक्क जर कोणाचो आसा जाल्यार तो भारतीयांचो आसा, घुसखोरांचो ना. पूण घुसखोरांक ह्या देशाच्या भायर काडपाकूच जाय. म्हाका खात्री आसा हाज्या फुडें घुसखोर हे एंट्री करचे ना, ह्या देशांत तांकां प्रवेश मेळचो ना.